नौदळान दवरिल्ल्या सगळ्यात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्ह्यूत वट्ट 50 देशांच्या झुजारी बोटींनी वांटो घेतला. ह्या कार्यावळीत भारतांत आपली तांक दाखयत वट्ट 75 झुजारी बोटी प्रदर्शनाक दवरल्यात. हेर देशांच्यो 24 झुजारी बोटी आयल्यात. भारताचे लष्कर, हवाई आनी नौदळाचो मुखेली राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आनी प्रधानमंत्री मोदीन आयएनएस सुमित्रा बोटीवयल्यान हे प्रदर्शन पळयलें. पळयत विशाखापट्टणमात जाल्ली आंतरराष्ट्रीय फ्लीट कार्यावळ. गोंयचो पंगड सध्या संतोष ट्रॉफी खातीर नेटान तयारी करता. मडगांव नावेली ग्राउंडार फाटलो म्हयनोभर जालो कोच आल्फ्रेड फर्नांडीसाच्या मार्गदर्शनाखाला टीम प्रॅक्टीस करता. पंगडाचे फिटनेस दर्ज्याचेर आनी प्लेयरांच्या कुशळटायेचेर कोचाक पुराय विश्वास आसा आनी हो पंगड संतोष ट्रॉफी सर्तींत बरी कामगिरी करूंक सज्ज आसा अशें कोच आल्फ्रेड म्हणटा. The tournament is starting, the West Zone is starting on 9th. We are playing against Gujarat first. We have been working for nearly 20-25 days now. So boys are in good spirit and the team is fit. And though most of the players were coming out from the Pro League and the second division, the Pro players and all, but after we also reduced the work rate and now they are raring to go and fit. I have a very good fit team and well experienced with some blend of youth and which I think we can work something for the state of Goa. Most of the team composition is of all top players. Dempo, they have some of them has played in the I League, ISL. So bearing Richard, Mandar, who are not cleared by the AFF. Hopefully they will be cleared for the final phase. And fingers crossed, we are waiting for that. 26व्या सिनियर सेपॅक टॅक्रो सर्तीत एसएसबी आनी मणिपुरान दादले आनी बायलां गटांत वस्तादपण जोडले. दादल्यांच्या गटांत एसएसबी पंगडान दिल्ली खरयले जाल्यार बायलांच्या गटांत मणिपुरान तेलंगणा खरोवन वस्तादपण जोडले. ही सर्त फातोड्डे जाली. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.